गोंय हे पर्यटन थळ म्हणून नामनेक पावले खरे, मात आयज राज्यात घडपी गुन्यांवकारी घडणुकांनी जी वाड जाल्या ही सामकी हुस्क्याची गजाल जावन आसा। अशा घडणुकांचेर वेळार आळाबंदी हाडली ना तर गोंयकारांक खर परिणाम सोंसचे पडटले हे खरे। खून, चोरी, अपहरण, अत्याचार सारख्या गंभीर प्रकरणांचे आकडे वाडपाक लागल्यात। दीस आसूं वा रात चोरांक कसलोच फरक पडना। आयतारा म्हापशेच्या काणका वाठारात सकाळी 7 वरांच्या सुमाराक 80 वर्सां पिरायेच्या बायलेच्या गळ्यातली सुमार 2 लाखांची भांगराची सरपळी चोरांनी फारावन व्हेल्ल्याची घडणूक धाडार आयली। रस्त्यार सीसीटीव्ही कॅमेरात ही पुराय घडणूक रेकॉर्ड जाले आसुये असो अदमास आसा। सकाळी 7:15 उठून हांव शॉपार सारके 7 शॉपार येयले, शॉप उगडले, दूध वालो येयलो तितल्यान ताका चेडवाक हांव आपोवंक गेली। दूध कितले घेवया काय म्हणून विचारून तितल्यान हे दोग जाण येयले, एक तो गाडयेरूच रावलो आनी एक तो येवन हांगा उबो रावलो। एक गाडी स्टार्ट मारून थंय गाडयेरूच रावलो, तेणी हेल्मेट घातला त्या तोंडाक आनी तो दुसरो येयलो, तेणी ब्लॅक कलर कॅप घातला, मास्क घातला ब्लॅक कलर, सारकें फूल पॅक केला, फक्त दोळे दिसता, जॉकेट घातला ब्लॅक कलरचें आनी ह्या हातीन तेज्या बोटान कासवाची कशी कितें मुदी आसली काळी जाल्ली आनी पयलीं येयलो आनी हेजे कडेन सिगरेट मागी हांगा उबी आहा, तो तिच्या फाटल्यान थंय आनी हांव हांगा पयलीं येयलो सिगरेट दी म्हणलो। हांवें सांगलें कितें सिगरेट ना, म्हाका मास्क घालून येयला म्हणून डावट, कित्याक ह्या पयलीं 2दा अशें जालां। सिगरेट हांवें ताका ना म्हणूंक लागलें आनी मागीर म्हणूंक लागलो आनी ती पानी का बॉटल दे तो म्हणूंक लागलो। पानी का बॉटल दिता आनी ती हांगा हिका हांव सांगता आई वयर वच गे वयर वच, तिणें तिका आयकोंकूय मातशी कमी येता, तिका तें आयकोंक येयना जालें म्हणटकूच 3दा सांगलें ही वयर वचोंक ना। आनी 1-2 खेप हांव घालून ताका उदकाच्यो बाटल्यो हांगाच आसल्यो, ती उदकाची बाटली दिवंक वयता म्हणून 2 हात तेणी फाटीं घातले, घालिना फुडें देंवन पळय हांव धांवलें इतन गाडयेर बसोच पळय। तो एक दुधाची पोती बाबडो भुरगो घेवन येयलो, तो पासून धांवत येयलो, ताकाय कळोंक ना कितें जालें। तो म्हाका विचारून आंटी कितें जालां तर म्हळें चेन मारून गेलो। हे फावट ही 3री फावट जाली। पयलीं एकदां काडली ते थंयसून येताली ती तेन्ना लिंगोडकारा गेले तेंच्या दारान, तो बाबडो भुरगो फाटसून गेलो तेंचो धांवोन, तेन्ना मेळोंक ना। 8 पावनाची मारली तेन्ना हांगा बसली, सकाळ फुडें अशेंच सकाळचो आनी आयजूय तो ह्याच टायमाक सकाळचोच येयला। आनी आतां कंप्लेंट केल्या आमी, आतां पळोवया पुलीस कितें करता ते। कॅमेरा सगळ्याक आसा, ते फुडें जीम आहा थंय पासून कॅमेरा आहा, फूल कॅचअप जाता थंयसर रस्त्या वयले। तर केपेच्या लवण्याभाट वाठारात सकाळी 11 वरांचेर आपल्या घरा भायर सान्न मारपी एके 70 वर्सां पिरायेच्या बायलेच्या गळ्यातली भांगराची सरपळी फारायली। थळव्यांच्या म्हणण्या प्रमाण अशा तरेची भांगराची सरपळी फारावपाची ही 3री खेप। देखून पुलिसांनी आता खरपणान दिसाचे तशेंच रातचे सक्तीन पेट्रोलिंग करचे अशी थळव्यांची मागणी आसा। न्हंयन साण मारतना काडले आनी कांय न्हू, पयलीं हांव मशीन काडून मान गेलो मशीन आनी हांव मागीर ताका साण मारंक लागलें, पयलीं आपल्या कुडक्या मारली आनी ती मारून गेली दुसऱ्या जाता देरां निवळ केलें आनी लोकां रस्त्यार पेड्डे करून दवरला अशें म्हणून वचपा आमगे तेंच चिंतिल्लें आनी रस्त्यार गेलें मारूं म्हणून। मागीर कितें केलें, कोण कशें सरपळी कशें काडून गेली? सरपळी म्हाका बेश्टे कितें 3-4 लागलोल्या भाशेन केलें। तोंड दिश्टी पडनासलें? ना तेशें तोंड दिसलें। कितें विचारपाक लागलें? म्हणजे कितें चलते मुकोडे माणटे 4 वान म्हाका काणको हें करूंक तेंगे आयकोन दिलें ना तेमी, गळे हात घायलो गेले। मागीर खंय सायडीक गेले? हे सायडीक गेले। तकले कितें घातलेलें? तकले तेशें करून बारीकसाणी म्हाका चोवपा तेंगे। तूं पडली बी काडटना? ना पडलो ना, हय तशें अशें करून ओडू घालना आसलो पळय ते जात म्हळ्यार आनी बेश्टें तोंडा तुच्या गेलो तितलें तोंड पासून तेंची दीस पडपा ना तें कितें घायलें ना हांव म्हणा आसलो ते थंय तो चुकून ऑल्त मारलें आनी तेगे हात घायलो तो गळ्याक घेवन गेलो। हांव मातसो बरो पयस आसलो, हांव ते तरी पूण फाटल्यान गेलो बायक घेवन बरें फास्ट वचोन थिंगसान बोवाळ मारपाक करून गेले। तरी पूण दोग जाण आसले आनी कितें हेल्मेट बी तसलें कितें? हेल्मेट रेनकोट घायला आनी फूल मुखार आसलो हेल्मेट घायनासलो, फाटल्यान फूल ब्लॅक हें घायनासलो आनी वळखोवपा मेळनासलें कोण आनी नंबर प्लेट ना गाडयेक। नंबर प्लेट ना? कितल्या सुमार हो इन्सिडेंट? 11 तिका कितें जालां बायलेक? आतां ते तशें पडलो ना, ती काड तेन्ना मातसो हें जालें आनी ते झुमकोन गेले घेवन, ते आतां कांय कित्याक लागलें ना बीन ना। ती सान्न मारताली दारान ही बायल ती आनी हें घर आनी हो रस्तो आनी सगळीं लोकल दाट घरां आनी दोग जाण आसाय बायक घेवन येयले, पल्सर बायक ब्लॅक कलर रेनकोट घातली तेणी आनी येयले आनी तेगे ती सान्न मारतना तेगे गळ्यांतली सरपळी काडून वयली आनी
20 सोपळी काडून वयली हेजे पयलीं आनी 3 दान जाले टोटल 3 दान जाले आसा आनी पोलिसांचो हेजेर कांयच हें ना पोलीस जे पयलीं पळय रोबोट आसता सिस्टम ती हिंग कांयच ना आनी हेजे पयलीं 2 दान घडलेलीं आसतनाय पोलीस तेजेर कांय हें करनाय तेजे आजुनूय तेजे 2 हेंची केसीची इन्क्वायरी ना आनी सेकेंड मिसा वयताय लोक हिंगा किचन हे लोक सगळे चड आनी ते मिसा वयताय त्या हेजी टायमार ते गरीब लोक आसले कारणान ते लोक चड चलोन वयताय मिसाक आनी तेजो हें पळोवन ते चोरताय हे चोर येताय ते. आज इन्सिडंट कितल्या जालो तो? हो 11 असो 11-10 जाल्ली पूण पोलिसांनी इतली खबर आहा की मिसा वयता त्या टायमार चड चोरी जाताय जाल्यार पोलीस त्या टायमार हिंग येवन हेंच करनाय 2 चोरी पयलीं घडली न्हू पोलिसांक करूंक जाय आसलेलें पोलिसान तेंय बी कांयच करनाय. आयज आमी एक इन्सिडंट जालो एक 70 वर्साची इनासिन फेर्नांडीस ही बायल आपल्या आमच्या घरा मुखार आसा त्या घरा कडेन झाडू मारताली क्लीन करपाक खंय तरी 11-11 सुमार एक 2 जाण बायकार येयले आनी तिका कितें तरी विचारपाक लागले म्हणून तिणी तकली वयर काडले आनी तकली वयर काडले तेजी गळ्यांतली चेन ओडली तेणी आनी व्हेली तेतूर ती म्हणटा ते आपूण पळोवपाकूच शकना आनी ती विचारले आपल्या कोणाक असो इन्सिडंट ह्या पयलीं 3 फावटी जाला ह्या गांवांत जेणी आमचे लोकल आनी 3 इन्सिडंट खेळपाक जाला आनी हेजेर आज पासून कांयच जे कोणी जे नेचर आसा तेजे आज पासून कोणाक आज पत्तो ना आनी खंय तरी हे फक्त जे सामान्य लोक आसा जे सकाळचे दिसा वयता ताका टार्गेट केल्ले जाता अशें दिसता खंय तरी हे भुरगे येतात बायका वयल्यान बेश्टे कितें विचारले करता आनी गळ्यांतली चेन काडटा आनी हो तिसरो इन्सिडंट जाला आनी तेजे बद्दल आज पासून ते गेली जे नेचर आसा तेंगेलो त्या बद्दल कोणाकूच धरलें ना.